आम्ही बैला पोलीस स्टेशनाचेर देतून दिल्ली रोजरी हांगासर बांद लॅम्बो भवानी चलयता आमचे भुरगे येयल्यात पळय गाडया वांगडा व्हिडिओज काडपाक। आम्ही बैला पोलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर पळय काय बरें हेंच्यांनी गोठो केला पुलिसांनी, काय बरो दिसता पळय। तो काय जाता आम्ही रावले आता नुस्तें घेवपाक हांगासर, काय बरें नुस्तें हा पळय। इसवण आसा, पापलेट आसा। काका सद्दी बसता रे हांगासर? डेली असता काका पळय हांगासर। पळय आमी गेल्ली पुलीस स्टेशनाचेर एक काम आसलें म्हणून येता आसतना हेवटेक पळयता जाल्यार नुस्तें गावलें। चल म्हापसा वयपाची आतां गरज ना आमकां नको। कसलें नुस्तें घेतलां गो आमी? आमी घेतला लेपो आनी पापलेट भाजपाक। बरें चल। सो गाइज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुमी? एंड आय होप एवरी वन इज फिट एंड फायन। आनी आयज न्हू आमकां आमच्या फ्रेंडान कॉल केलो सकाळी फुडें, पण हांव आसलो खंय तरी पयस, म्हाका येवंक मेळोंक ना। सो म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीन ऑल द वे फ्रॉम वेलंकनी म्हाज्या खातीर कितें हाडलेलें आसा पळय। आनी तो बाबडो थियेसून हांगा येयल्लो, सोदीत येयलो हांगासर। आनी तेणी न्हू आमचे नेबराक कोण एकलो रावता पळय तेजे कडेन दिवन गेलो। हांव ताका मेळोंक पावोंक ना बाबड्याक। सो नेक्स्ट टायम इफ ही कम्स ओवर हियर और हांव त्या वाटेन वयतलो न्हू शुअर ह्या भुरग्याक मेळटलो हांव। तेणी पळय कितें धाडलां तें दाखय गो, कितें धाडलां तेणी तें पळय। हे तेणी हाडलां वेलंकनीसून पळय, काय बरें। वाव सो ब्युटिफूल। म्हाका तरी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसात, पण यू नो वॉट गायज म्हाजो मोग न्हू खूब गाडयेक आसता यू नो। आनी हे जे म्हाज्या भावान म्हाका हाडलेले आसा वेलंकनीसून न्हू, हांव म्हाज्या गाडयेक घालतलो रॉक्साक। सो तुमकां दाखयता मागीर। हे पळय हे रॉक्साक घालतलो हांव म्हाज्या फूल पावर। आनी अंकिताक पळय तेणी काय बरो हाडलेलो, पिंक कलर हाडलेलो आसा पळय। पळय पिंक कलर आसा। आतां आपणाचें तें कितें करतलें तें तेजेर, हांवें म्हाजें चिंतलें खंय करपाचें तें। हांव गाडयेक घालतलो म्हाज्या फूल पावर सारको। असलो म्हाजो UK आनी म्हाजो भाव ही व्हिडिओ UKसून तर पळयता जाल्यार तूं बाबा थंयसरल्यान म्हाका कितें तरी असलें बीन घेवन यो पळय कहें कितें तें। मोदीची गॅरंटी जाय म्हाका हे हाडटलें म्हणून तूं मगो। मोदीची गॅरंटी जाय मगो म्हाका। हे तेणी म्हाका दिला वेलंकनीसून हाडला बाबड्यान। हांव न्हू म्हाज्या बायकीक घालतलो हे फूल पावर सारके हे रॉक्साक। कितलो बरो दिसता पळय कलर बीन, क्यूट सारको। ओके गायज हे पळयात दिसता आसतलें न्हू तुमकां, हांवें देतून दिल्ली रोजरी हांगासर बांदल्या। ही जी रोजरी हाडल्या खबर आसा, थियेचो आमचो एक फ्रेंड आसा देतू, तेणी हाडलेली आसा म्हाका। हे पळय देतू भावा, हांव मरे ह्या दिसांनी मातसो बिजी म्हणून तुका कॉल मॅसेज करूंक पावना, सो सॉरी। हे पळय बरी दिसता न्हू पळय। आनी हांगासर मारला हांवें एक गणपती, हांगा गणपती आनी ह्या वाटेन पळयत जाल्यार मारला हांवें हांगा घातला ती रोजरी। आतां ही रोजरी फॉर एवर ह्या गाडयेक उरतली। कॅप्टन अविनाश रिपोर्टिंग फूल पावर सारको। ओके मरा, लेट अस डू इट। हालता पळय वाऱ्यान नवी गेलो।
बरं आता सनसेटाचो व्यू अलग येतलो आणि अर्ध्यावर उरला सनसेटाक. आणि कितें सो गाईज आम्ही आयज असा काय बरे आमचे ब्युटिफूल स्मार्ट सिटी पॅनजीम आणि हांगासरलो जो व्यू असा खबर असा अमेझिंग ब्युटिफूल सर्व. बीचा कडेन हांवें न्हू ड्रोन म्हाजो फर्स्ट टायम सोडलेलो आसा आणि हांगासर बीचा कडेन ड्रोन सोडटलोय न्हू जाल्यार वारें खूब मारता सारकें. पळयात तुमकां बरे सिनेमॅटिक्स घालता एन्जॉय करात. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. The next day आमचे भुरगे येयल्यात पळय गाडया वांगडा व्हिडियोज काडपाक. बरो मॅकॅनिक हा आमचो पावरफुल सारको. कितें गो लॅम्बो भवानी चलयताय? हा पांय तेका ना पांय तेका नाल्यार पडपाचे. आकाशाची BMX उडयशीत मोडून तू. अप्रिलिया सेम ना हायटीन हय नो सेम हायटीन हा ती. आणि एरोक्स एरोक्स सकयल हा. ना या तरी मातशे वयर चलय मगो दाखय मगो चलोन दाखय मगो. जा मरे फाटीकात फाटी काडटा आमचे कितें रिवर्स आहा तेका काय कितें. चलय मगो दाखय मगो. चप्पल दिख रहा है चप्पल ऐसे जमीन पे टिका रहता है. आवय 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 नाका रवे आवय नाका आवय 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 रवे कांयच जायना मगो तुजे कडेन सायकल चलोवपाक. मनीषा ही काडपाची तुवें सायकल भायर हा सायकलिंगेक या मागीर आमी. हा सीट अशें सीट करून सायकल चलयत जाल्यार लांब जातले. हे केला मुरब्बा मनीषान आवळ्याचो आणि कितें कितें घातला देव जाणा भितर. कितें घातलो गो हितून आनी वो क्या है जल्दी बता. शक्कर आणि ओके ओके चलो चदर हे काढ माझो खाता हो. खा लिया बोला का मग आता खा फुल खा. उठ मरे आता म्हाका वाट दी मरे गाडी चलोवंक. फुल सोपय तो मागीर पळय तुका खूब ताण लागतली. ये देखो इधर मागीर फाल्यां सकाळी फॅक्टीक तुजी खाली पोट साफ जाता भितर. चलाओ दी चलाओ देखते हैं. उठ रे तुम मचाले. ए ठोका ठोका. सीट देखो कैसा है उसका. या उड़ गया. साइकिल बिना किसी आदमी के विली मार रहा है. ए उठ रहे. इतने दूर से उठा रही है दीदी. पहले वार्निंग दे रही है. रॉकी भी बोल रहा है ना रॉकी. अशी बाईक चालू येता न्हू सायटीन बी कोणली पळय. अरे ऐक रे बी झक मार रे. बाईक चालू येता न्हू झक मार रे. अरे ऐक रे देखो बी देखो दिखाओ. ऐक रे अभी पळ रे अभी अभी उधर जम जाएगा.
तुझी बायक आसा स्पोर्ट्स बायक ती जाल्यार हांगासर हो सपोर्ट घेवपाचो हांगा चडपाचो गाडी स्टार्ट मारपाची बसपाचें आनी चलोवपाचें न्हू ना हरशी तशेंच चलयतात न्हू रे जावचें ना रे तशें बरा हय आतां म्हाका बायक जाय स्पोर्ट्स बायक मनीषाची सायकल पंक्चर काढून दिऊ तुका सायकल न्हू स्पोर्ट्स बायक बसता हांगा बसता पंक्चर आधी हांगा बसता फुडें जाल्यार व्हरता रावंडाक टायराक ए! वारें आहलेलें शू ए कितें बॅट ना आवय गे अशें केल्यारूच पुरा ओ माय गॉड स्पेनिंग करतात आपणच बडबडटा वचून गाडी हाडली सायकलीर बसले तुका हांव कितें विचारता समज स्पोर्ट्स बायक हाडली आनी तेजे खोट सीट बायक म्हणजे कसली आतां घेतली पळोवया घेता हे दी गे तो खोट मारू नाका रे हवे दी रे हवे जालें गे न्हू दे मरे घे न्हू, घे हांव न्हू. तुझ्या दिना कितें पडलें काय दी ऐक रे पळय बरें भशेन सांगता बरोबर स्पोर्ट्स बायक हाडली तेजेर काय म्हाजे पाय पावचे ना ऐक म्हाजे पाय पावना जाल्यार हांव तुकाय घेवंक दिवचें ना म्हाका चलोवंक मेळना जाल्यार तुका घेवन कितें फायदो तू धुवूंक बरें तू आहा न्हू? तू मागीर हांव दुसऱ्या घेता चेडवाक चलयता. घेवन फाडसून बसून भोंवतलो हय हय सो आज नवरा फतेक घेवन भोंवतलो सो ऐक रॉकी तू कोणाक घेवन भोंवतले रे अरे रॉकी न्हू रे ऐक रे तुका कितें विचारता बिहेव स्पोर्ट्स बायक समज उंच आहा जाल्यार अशें हेजेर पाय धरून सपोर्ट धरून गाडी स्टार्ट मारपाची मागीर त्या बरं चलोवपाची. पायांकूच दोन खुटे मारया कितें नॉनसेन्स सो गायज तुमकां तर आयचो ब्लॉग आमचो आवडलो आसतलो आनी तुमी पयले आसतले की आयज न्हू आमी ड्रोन सोडलेलो तो शॉट तुमकां कसो लागलो तो आमकां कमेंट करून सांगात आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो एक क्यूटसो यूट्यूब फॅमिली मेंबर आमकां न्हू रोजरी घेवन येयल्लो आनी ती रोजरी न्हू तेणी अशीच आमच्या नेबराक दिल्लेली कित्याक की तो आमकां फोन मारतालो आनी फोन लागूंक नासलो आनी मेन थिंग म्हाजोय तेजे कडेन नंबर नासलो त्या खातीर कितें केलें तेणे कोणा कडेन तरी दिवन गेलो आनी ती आमकां गावलेली आसा सो गायज आयज न्हू आमचो फॅमिली मेंबर देतू तो आमचे न्हू सदीत युट्यूब व्हिडिओज पळयता आनी हांवें म्हटलेलें हांव केन्ना तरी ब्लॉगान खंयच्या तरी म्हणटालो दिसता वेलंकनी वचोंक जाय सो तो बाबडो न्हू वेलंकनी वचोन तेणी म्हाका न्हू रोजरी हाडल्या म्हाका आनी अंकिताक हांवें कितें केलें रोजरी काडली आनी म्हाजी गाडयेक घातली कित्याक म्हाजो मोग मातसो गाडये कडेन न्हू हांवें गाडयेक घातली हांवें कितें काडून उडोवंक ना रिस्पेक्ट दिलो त्या वस्तूक न्हू हय आमकां बाबा सगळे धर्म एक म्हाजे मुस्लीम हिंदू कॅथलीक सगळे तरेचे फ्रेंड आहा पंजाबी गुजराती सगळे न्हू हय म्हाका तसले कांय प्रॉब्लम ना दुसरी गजाल हांव देतूक म्हणून सोदता थँक्यू सो मच बीन इतले त्रास काडून बाबडो थिये इतले पयसून तूं हांगा सोदूत येवन आमकां दिवन गेल्लो आसा सारकें मो हय मेन म्हणटा पळय ते तूं बाप म्हाजो मरे टायमींग मातसो लिटल डिफरंट आहा हांव मरे UK टायमिंगेचेर चलता फॉर एग्जाम्पल पयला आसतलें तुमी हांव लेट न्हिदता लेट उठता कित्याक म्हाका एडिटींग करचें आसता 7 जाता 7:06 जाता आनी तूं 8 तर म्हाका कॉलार कॉल मारतलो जाल्यार खंय तरी तूं म्हाजी झेम मोड करतलो सारकें हय मागीर हांवूच न्हू कोणूच फुडलो मनीस न्हू रागान कितें करतलो काडून नंबर ब्लॉक करून उडयतलो सारकें न्हू सारकें सो आमी तशें करिनात आय डोंट डू सच थिंग्स बट या एक सर्टन लिमीट तर कोण क्रॉस करता न्हू जाल्यार हांव डायरेक्ट नंबरूच ब्लॉक करून भायर मारता काडून नंबर म्हाज्या जिवाकून म्हाका सगळ्यांकून चड व्हॅल्यू आनी कांय ना हांव सारको आहा जाल्यार सगळीं सारकी आहा म्हाज्या घरान सारकें न्हू सारकें सो हे ऑलवेज रिमेंबर गायज हे न्हू एवरीबडी सगळ्यांच्या पेरंट्सान न्हू भुरग्यांक शिकयलेले आसता एक कॉल मारलो न्हू फोन उखलिना न्हू जाल्यार परत फोन मारूंक जायना तो फुडलो मनीस तर पळयतलो न्हू रिटर्न कॉल करतलो बरेंच 2-3 वरां उपरांत परत ट्राय मारूंक जाय एक उखलिना म्हणून परत 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 मारलो हेजेर मारलो इंस्टाग्रामार मारलो वॉट्सएपार मारलो डायरेक्ट मारलो ते मागीर अनॉयिंग जाता सारकें फुडलो मनीस वाजाता मनीस कामान बिजी आसता कोण गाडयेर बिजी आसता एक एकदां हेका तापयता हांव
हे फोन मारता हांव फोन उखलता न्हू, हांव हायवेर आसा गाडी चलयता म्हणटा न्हू, ते म्हाका दुसरो क्वेश्चन विचारता सोमतेच. कितल्यांक येतलो, खंय गेल्लो, खंय आसा. हायवेर आहा म्हटलें न्हू मनशान ओके ओके म्हणूंक जाय, कट करूंक जाय फोन. फुडलो क्वेश्चन विचारूंक जाय. हायवे मिन्स वॉट, इट इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग. घरा कडेन आहा जाल्यार तूं एकाक 10 क्वेश्चन विचार, हे पासून चूक करता हेका पासून तापयता, तशें आसता. सो हो जो आसा पळय हो बेसीक जे लोकांक भुरग्यांक खबर आसा ते तुमकां सांगता. दुसरी गजाल, फेरी एंड जाल्लेली आसा. 5 तारीख लास्ट फेरी, सारकें मगो. आतां एक्सटेंड केला की ना ते आमकां खबर ना, बट टील लास्ट तेजे उपरांत आनी फेरी ना. थंयसर जे आमचे गूड हॅपी मेमरीज आसा, आमचे सबस्क्रायबर्स येवन मेळटाले आमकां, कोण बाबडे आमकां मेळोंक पावोंक ना न्हू गो, बिजी उरले लायफान. हांव बिजी उरलो जाल्यार ती पावली जाल्यार हांव ना, हांव आहा जाल्यार ती ना, अशें जाता. सो ह्या बद्दल हांव मनांतल्यान तुमकां सॉरी म्हणूंक सोदता. सगळ्या युट्यूब फॅमिलीक हांव मनांतल्यान सॉरी म्हणूंक सोदता. प्लीज अंडरस्टँड करा सिच्युएशन. नेक्स्ट टायम आमी मेळया न्हू. आमकां खूब खूब इन्विटेशन येता, आमगेर क्रिसमसाक यो जावं न्यू इयराक यो जावं आनीक हेका यो. सो कितें आसा, आमी रावता म्हापसा, काणकोण हांगा थंय प्लेसी वयल्यान आमकां न्हू इन्विटेशन येता. आमी न्हू सगळ्यांगेर येतली स्लो स्लो. हांव तर सावथ गोवाक वयता जाल्यार ऑलरेडी मेसेज करतलो ज्या लोकांक वांगडा कॉन्टेक्टान आहा. वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू मीट ईच एंड एवरीबडी न्हू. ह्या बद्दल तुमकां अंडरस्टँड करा. दुसरी गजाल, आमकां न्हू आयज टायरोनाच्या स्टॉलाचेर न्हू कोण बरो रोस बीस घेवन येयल्लो. कोण गो, गीता काकी न्हू आमकां बरें घेवन येयल्लेली. पण अनफॉर्च्युनेटली न्हू आमी थंय पावोंक ना, आमी मातशे पयस आसले. सो तिका न्हू ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान मनांतल्यान सॉरी म्हणूंक सोदता. कितें चूक जाली जाल्यार माफ कर आमकां, आनी आमी केन्ना अन्नाचो अपमान करिना. पूण तुवें जो रोस दिल्लो तो टायरोनाक आनी वियानाक पावलेलो आसा. थँक्यू 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 सो मच. तूं येयली म्हणून आमच्या खातीर. ती बाबडी सगळ्यांक हेल्प करपाक फुडें धांवता. सो दीस सारकें मगो. आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमकां आमी कालच्या ब्लॉगान सांगलेलें पिकनिकी बद्दल न्हू. आमी वयपाची आहा परवा पिकनिकेक. तुमच्या वांगडा ब्लॉग शेअर करता, आउटडोर कुकिंग करता, ड्रोन व्हिडिओज घालता बरे बरे. हे पळोवपाक तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करचो पडटलो, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करची पडटली. कॉमेंट सेक्शनाचेर कॉमेंट स्पॅम करा, हॅशटॅग मस्तीखोर गोवन्स घाला न्हू गो. सारकें न्हू. आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. मेळटा तुमकां आनीक बरे व्हिडिओ. टील देन हांव तुमकां सद्या बाय बाय म्हणटा. गुड नायट.